नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आणि एक विशय ऑब्वियसली आसा ज्या विशयाचेर राजकारण चल्लां ताजो तो म्हळ्यार सुलेमान सिद्दीकीची केस आनी ताज्या भोंवतणी घुंवपी राजकारण. म्हाका दिसता खूब जाणां असो प्रश्न पडटा की इन्व्हेस्टिगेशनाचें राजकारण चल्लां काय राजकारणाचें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां. सो हे कितें नक्की हें आमी जाणून घेतले. आनी विशय हो गंभीर आहा. सो आमी दोनूच पॅनलिस्ट घेता आज. आनी तेय बी अशे पॅनलिस्ट आसात जांचो ह्या विशया कडेन पूर्णपणान घनिश्ट संबंध आसा. पयले आसात भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी आनी तांचे स्पोक्सपर्सन गिरिराज पै वेर्णेकार. आनी एक दुसरे आसात काँग्रेसीचे फुडारी आनी तांचे बुणयारे सुनीलबाब कॉटणकार. सुनीलबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. म्हाका दिसता तुमी आयतारा रातीं 9 सुमार आमकां सेंट्रल लायब्ररीच्या मुखार लॅपटॉप ओपन करून जे व्हिडिओ दाखयले थंयच्यान हें सगळें नाटक सुरू जालें. ताज्या पयलीं ऑब्वियसली सुलेमान सिद्दीकी क्रायम ब्रांचीच्या लॉकअपांतल्यान पळून बिळून गेल्लो. बट ताका जे वादळ जालें पळय तें वादळ म्हळ्यार पयलीं तो पळून गेलो तेन्ना तें वादळ आशिल्लें. तुमी तो लॅपटॉप भायर काडला ताचें चक्रीवादळ जालें. सो हें चक्रीवादळ जावन आज मेरेन ताका परत धरून हाडटकीर तुमकां कितें दिसता की अजून पर्यंत सगळो दोश काडून सरकाराच्या माथ्यार मारचो दिसता? पयलीं म्हणल्यार म्हाका दिसता हो जो टॉपिकाचेर आमी आज डिबेट करता की सुलेमान सिद्दीकीचें राजकारण जालां काय राजकारणाचें इन्व्हेस्टिगेशन चल्लां काय म्हणून म्हाका पयलीं तुका रिक्वेस्ट करीन जाल्लें की आज तूं फॉर अ चेंज डिबेट रुलींग पार्टीच्यान चालू कर म्हणून गिरिराजा कडल्यान. कित्याक सदांच तूं इनजस्टीस करता, सदांच ताका बाबड्याक ताका चान्स दिनासतना सदांच म्हाका पयलीं स्टार्ट करपाक लायता म्हणून हांव तुका सांगूंक सोदतालो आज फॉर अ चेंज गिरिराजा कडल्यान स्टार्ट कर म्हणून. पण आसूं तुवें आतां केला टॉपीक म्हणून आतां करुया सुरवात. पयलीं म्हणल्यार जो विशय जो जालो सुलेमान सिद्दीकीचो ताजे वयल्यान म्हाका दिसता राजकारणाचें इन्व्हेस्टिगेशन किंवा इन्व्हेस्टिगेशनाचें राजकारण हो मुद्दोच नासलो. मुद्दो सारको सादो आसलो. जेन्ना एक क्रिमिनल जाका सरकाराचो मुख्यमंत्री सिनियर IPS ऑफिसर्स सामको सिरियस हार्डकोर क्रिमिनल म्हणटा जे आमी डिनाय करना कित्याक ताजेर ज्यो केसी आसलेल्यो पळयत आनी आमी केन्नाच एका उतरान म्हणूंक नासलो की तो क्रिमिनल न्हय किंवा ताका सिंपती दाखोवंक नासली. जर कोणाक दिसता दाखयल्या जाल्यार ताणें ती येवन फुडल्यान दाखोवची. असो मनीस जर एक सिंगल कॉन्स्टेबल क्रायम ब्रांचांच्या कस्टडींच्यान ताका जर असो तो भायर काडटा जाल्यार म्हाका दिसता ती क्रायम ब्रांचाची कस्टडी म्हणूंक शकना. ताका जे तरेन भायर काडलो जाल्यार ताका आज म्हाका दिसता गोंयकार आज म्हणपाक लागल्या की ते क्रायम ब्रांचाचे गेस्ट हावस आसले, हॉटेल आसले, त्या हॉटेलांच्यान ताणें चॅकआउट केलें आनी थोड्या दिसांनी तो परतो चॅक इन जाला म्हणून. अशे परिस्थितींत जेन्ना तो व्हिडिओ आयलो आनी ते व्हिडिओन सामक्यो ताणें सिरियस एलिगेशन्स केल्ली. तातूंत IPS ऑफिसराचेर एलिगेशन केल्ली क्रायम ब्रांचाच्या, ताजेर DYSPचेर एलिगेशन्स आसली, तातूंत BJPचो सिटींग MLA आनी जो डेप्युटी स्पिकर आहा ताजेर एलिगेशन्स आसली. आनी हांव परत म्हणटा आसतना ते एलिगेशन्सूच म्हणटा. हांवें पयरूय म्हणलां की एका एक्युज्डान जाणें कस्टडी तोडून पळा ताणें केल्ली एलिगेशनाचेर कोणाक फासार दिवपाची गरज ना. पण प्रायमा फेसी नेसेसरी आसलें की सरकाराचे वटेन ते दिशेनूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें आनी ताका बेगीनचे बेगीन धरून हाडप हे अनुशंगान आमी तो व्हिडिओय आमकां मेळ्ळो, पुलिसांकूय हँडओवर केलो, इमिजिएटली इन्फॉर्म केलें. त्याच प्रमाणे तो मिडिया फुडल्यानूय हाडलो. कित्याक जेन्ना पुलीस स्वता क्रिमिनलाक एस्केप करपाक आनी एस्कॉर्ट करपाक इनवॉल्ड आसता तेन्ना इट वॉज नेसेसरी की द ट्रूथ एटलीस्ट वॉट एवर वॉज देर ऑन द पेनड्रायव इज ब्रॉट बिफोर द पीपल ऑफ गोवा थ्रू द मिडिया बिफोर इट इज हँडेड ओवर टू द पुलीस टू प्रिव्हेंट इट बीइंग टोटली डिलीटेड ऑर वॉश्ड आउट. ओके. गिरिराज ते म्हणटात की आमी काय तुगेले सेईंग दॅट ते कितें सुलेमान सिद्दीकीच्या आदवोगाद जाल्ल्या भशेन काय ताणें काय उलयलें ना. ते म्हणटात जो विशय आयलो ताजे खोलायेन चवकशी जावची ही मागणी केल्ली. मागीर तुमकां इतलें कित्याक दुखलें? नाही, म्हाका दिसता एक म्हणजे तुम्ही जर ह्या फुल मुद्द्याचें राजकारण पळयलें जाल्यार काही म्हत्वाचे मुद्दे ऑपोजिशन समजुपाकूय सोदिना किंवा ते जाणून बुजून म्हाका दिसता खंय तरी ताजेर कानो दोळो करता. एक म्हणजे SIT ही सुरवात कशी जाली हें आमी वारंवार सांगत आयल्या की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी इनिशिएटीव घेवन हांणी फुडें सरून हे लँड ग्रॅबाच्यो केसीस चल्ल्या आनी त्यो इन्व्हेस्टिगेट जावपाक जाय म्हणून नवें सरकार आयल्या रोखडेंच एक SIT अंडर द रिटायर्ड हायकोर्ट जज तांणी फॉर्म केली. आज त्या प्रत्येक कामाक SIT मागतात. बट सद्या जेन्ना एक SIT रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा ताका ते क्रिटिसायज करतात. दुसरो विशय आसा तो म्हणजे की सुलेमान हो जो मनीस आसा तो इज वॉन्टेड इन मल्टिपल स्टेट्स. ताका अरेस्ट करपी पयलें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें गोंय राज्याचें सरकार ज्या पुलिसांक ते गाळी मारतात. आनी म्हाका सुनिलाक म्हाका दिसता सांगपाक जाय
की त्या सुलेमानाचेर केसी तेलंगणानूय आसा जंय काँग्रेसीचे सरकार आसात आनी तेलंगणात ताका धरपाक पावनाशिल्ले. आतां येता त्या व्हिडिओचेर म्हाका दिसता राजकारण जें जालें म्हणजे तुमी काँग्रेसीची दुटप्पीपणां म्हाका दिसता एक म्हणजे एक जस्ट डिटूर घेता, पण जेन्ना तो एक एक्स्टॉर्शनाचो फाटी मॅटर जालो पळय एका MLAचो, त्या MLAचो चलो एक पोस्ट घालता की डू यू रियली बिलीव दॅट द व्हिडिओ इज मॉफ्ड आणि इफ इट इज मॉफ्ड वाय डीड ही पे काय म्हणून. जोपर्यंत MLA कोण तो खबर नाशिल्लो आणि जोपर्यंत तांकां दिसतालें की BJPचो MLA आसतलो तोपर्यंत ताचेर राजकारण करप, स्वताचेर जशें शेकलें की मागीर बोबो मारप, हें म्हाका दिसता ऑपोजिशनात चलयलां. आतां तुमी सुलेमान सिद्दीकीचो क्लासीक एग्जाम्पल घे. सोरपाक दूद घालप आनी एक्सपेक्ट करप की तो फक्त विरोधकांक मारतलो, तें जेन्ना तुमी एक्सपेक्ट करता पळय तेन्ना तांकां कळून चुकूंक जाय की सोरप तुकाय चापता. आनी सुलेमानाचें तांकां तेंच जालां. सुलेमान तांकांच येवन चापलो लास्टाक. म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय, सुलेमानाचो जो सेकंड व्हिडिओ ताजेर जे सुनील बी इतले बोवाळ मारता तो व्हिडिओ आमी रिलीज केलो, आमी सांगलें की दॅट इज ट्रुथफूल, पण हांव इतलेंच म्हणटा की ताका जर सेकंड व्हिडिओ इज स्क्रिप्टेड, वाय इज इट दॅट फर्स्ट व्हिडिओ ऑल्सो वॉज नॉट स्क्रिप्टेड. एका अशा हार्डन क्रिमिनलाक अशें कित्याक दिसता की तो ऑपोजिशन पार्टी कडेन व्हिडिओ व्हरून दितलो. बरें, काल सुनीलान एक खंयच्या तरी इंटरव्यूवान म्हणलें की अमित वॉज नॉट कम्फर्टेबल ताज्या घरा कोण रायल्ले, म्हणजे सुलेमानाचो मनीस ताज्या घरा येवन ताका पेन ड्रायव्ह दिवंक शकता, पण तो तीच पेन ड्रायव्ह आपल्या आम आदमी पार्टीच्या MLAक दिवंक शकना किंवा पार्टी स्पोक्सपर्सनाक दिवंक शकना किंवा तो अमित पाटकर किंवा युरी आलेमावूय दिना तो. सो हाजे वयले तुमी जर मुद्दम पळयलें खंय तरी एक पॉलिटिकल रेलेवन्साक जो म्हाका दिसता फायट चल्ला ताजेर तांचे वापर चल्ला. आनी हांव एकूच सांगता की एक हार्डन्ड क्रिमिनल जो पळून वता ताजेर लॅप्स जाला हें स्वता मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलां, वारंवार मान्य केलां आनी ताका परत धरलो. हे म्हाका दिसता दाखयता की BJP हॅज नथींग टू हायड. पण एकूच की एक हार्डन्ड क्रिमिनल जो पळून गेला तो विरोधकांच्या हातून कित्याक वाय डज ही कन्फायड विथ द ऑपोजिशन, आनी त्या एका हार्डन क्रिमिनलाचो व्हिडिओ घेवन हे जे बाजारान जे बोबो मारीत भोंवताले की सरकाराक दोशी ठरोवपाक ते कित्याक. ओके, सुनील रिस्पॉन्ड टू दॅट. आणि प्रश्न हो असा की तुमकां कित्याक दिसलें की जो एक मनीस पळून गेला ताज्या स्टेटमेंटाक इतलें म्हत्व दिवचें म्हणून. दुसरी गजाल जर तुम्ही म्हणटात की सेकंड व्हिडिओ स्क्रिप्टेड जाल्यार ते म्हणटात आमी म्हणटा फर्स्ट व्हिडिओ इज स्क्रिप्टेड म्हणून. पयली गजाल म्हणल्यार गिरीराज बाबान टॉपीक काडलो SITचो आनी कमिशनाचो ऑफ इन्क्वायरी. म्हाका दिसता हांवें गिरीराज बाबान तो रिपोर्ट वाचला काय तो म्हाका खबर ना. 465 पेजीचो रिपोर्ट आसा बाय वन मॅन कमिशन जस्टीस जाधव. तो जर ताणें वाचलेलो जाल्यार तो हांगा तो टॉपिकूय काडचो नासलो. तातूंत SITचें कितें दुवर काडपाचो आहा पळय ते कमिशनाच्या रिपोर्टान काडलेलो आसा ऑलरेडी. आनी SITन कशें कितें इन्व्हेस्टिगेशन जालां त्याच प्रमाणे लँड ग्रॅबिंग सुद्दां हें सरकार सारकें डिफायन करून पावूंक ना, हें ते रिपोर्टान क्लियरली आसा. दुसरें म्हणल्यार बिहायंड द कर्टन एक्टर्स कशें कशें भितर आसा तें तातूंत क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा. बट तो भाग वेगळो आसा. तो म्हाका दिसता भाग हे डिबेटीन उलोवन लिमीट करपाक इतलो भाग ना. तो डिटेलान लोकां मुखार हाडपाचो भाग आसा. तो येता त्या काळानूय डिस्कस जातलो आनी लोकां मुखारूय येतलो. फुडलें तो जो आतां गिरीराज बाब उलयलो पळय कितें आसा पॉलिटिकल स्लग फेस्ट करपाक एकामेकाचेर जर माती मारपाक जाय जाल्यार ही खूब सोंपी. पण मुद्दो जर खबर ना आनी बेश्टे आपण एक पॉलिटिकल स्ट्रॉंग स्टेटमेंट करूंक जाय म्हणून जर करप. ताणें आतां जो कितें उलयलो की अमित पालेकार तो क्रिमिनल हाडकोर ताच्या घरा पावलो जाल्यार तो सुनिलाक पावलो जाल्यार आपाच्या कोणाक कित्याक पावूंक ना. म्हाका दिसता पेन ड्रायव्ह म्हजे कडेन कसो पावलो हो म्हाका दिसता हांव 100 फावटी तरी क्लियरली सांगलेलें आसा. तुमच्या अंडर आसलेल्या पुलिसांकूय सांगलेलें आसा. तो पेन ड्रायव्ह अमिता कडेन कसो पावलो हें अमितान पुलिशेक सांगलेलें आसा. आनी आमी जेन्ना हो पेन ड्रायव्ह आउट केलो पुलिसांक इन्फॉर्म केलें आमी केन्नाच सांगूंक ना की ताजो सोर्स किंवा पेन ड्रायव्हाचे ऑथेंटिसिटी ऑर कितें आमकां इन्वेस्टिगेट करनाका. आमकां जेन्ना पुलिसांनी आपयल्या तेन्ना गेल्या. ऑन द कॉन्ट्ररी जो सेकंड व्हिडिओ आयला ताजेर जर पळयत जाल्यार सारकें क्लियरली कळटालें की तो व्हिडिओ पुलिसांनी ताका धरून काडपाक लायला. तो स्क्रिप्ट आसतालो आनी हांवें पयर जेन्ना सुद्दां तो सेकंड व्हिडिओ आयलो ताजेर रिएक्शन दितना सांगलें की देव म्हणटा तो आसात आनी दामबाब हे हातून म्हणटा तो पावल्ले सारको. मुख्यमंत्र्यान फट करून हे सायडीन 11 अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आपयला. 11:35 तो सेकंड व्हिडिओ आउट जाला आनी एक मिडिया आउटलेटांच्यान 1-2 मिडिया आउटलेटांच्यान आउट जाला. अजून पर्यंत तांची सोर्स इन्क्वायरी जाल्या काय ना ती म्हाका खबर ना. पण तो व्हिडिओ जेन्ना आउट जाता तेन्ना जे मिडिया आउटलेटान तो आउट केला
ताजेच सिनियर थोडे जर्नलिस्ट म्हणटाले की एका हार्डन क्रिमिनलान म्हणलेल्यार सरकाराक दोश दिता आनी ते आपणेच तो व्हिडिओ आउट केला दुसरे दिसा. ही दुर्दशा जाल्या. एक मिनिट म्हाका उलोवपाक दी. एक मिनिट प्रमोद ना उलयता राव न्ही म्हाका उलोवपाक दी न्हय. हांवें केन्नाच म्हणूंक ना की फर्स्ट स्क्रिप्टेड सेकंड स्क्रिप्टेड. हांवें इतलेंच सांगलां की जे ते व्हिडिओन कितें कंटेंट आसा तो इन्व्हेस्टिगेट करा. सेकंड व्हिडिओन ताणें जर कोणाक म्हणला न्ही तें इन्व्हेस्टिगेट करा. आनी म्हाका दिसता ऑलरेडी पुलिसांनी म्हाका इन्व्हेस्टिगेट केला, अमित पालेकराकूय इन्व्हेस्टिगेट केला. बट जेन्ना फर्स्ट व्हिडिओन ताणें सिटींग आमदाराचें नांव घेतलें, ताणें सांगलें की IPS ऑफिसर आपल्याक पळोवपाक इनवॉल्ड आसले, आपल्या कॅबिनान हाडलो मारलो. हे सरकारान जो सगळ्यांनी डिमांड केल्लो सगळ्यांक रॉंग प्रूव करपाचें. कितें जाल्लें बाबा तुमकां CD तुमकां तें CCTV फुटेज आउट करपाक कितें जाल्लें? कसलो भंय आसलो तुमकां? काय जाल्लें? तुमी सगळ्यांक रॉंग प्रूव करपाचें मरे. CCTV फुटेज आउट करून ना 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 राव लेट मी फिनिश. नंबर 2 हांवें जें सांगलां की कोअर्शनान तो व्हिडिओ आउट केलो पळय. एका सायडी व्हिडिओ आउट जाता. मुख्यमंत्री सांगता 2 दीस पयलीं ताका अरेस्ट केलो. SP सांगता 3 दीस पयलीं अरेस्ट केला. आनी प्रश्न सगळ्यान व्हडलो केन्ना निर्माण जाल्लो जेन्ना आतां जेन्ना जाय तेन्ना BJP रुलिंगान आसता तेन्ना ते म्हणटा अशी पुलीस IPS ऑफिसराचेर तुमी उलयता. म्हाका दिसता IPS ऑफिसरांचेर आज पर्यंत राज्यसभेन एक इन्फॉर्मेशन दिल्लें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्सान 2022 22 IPS ऑफिसरांचेर चार्जशीट फायल केल्ल्यो. चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनरान 2018 डायरेक्शन दिल्लें MHAक लिस्ट रेडी करचें म्हणून IPS ऑफिसर खंयचे चार्जशीटेड आहा ते. आतां हें पळयता आसतना जेन्ना जर आमी पुलिसाचें बॅकग्रावंड पळयत पळय गोंयान बरे पुलीस ऑफिसरूय आसा, पुलीस डिपार्टमेंट बरें काम करता, पण हाजो अर्थ हे न्हय की सगळ्यांक वायट वॉश करूंक शकता. किडनॅपिंगाक इनवॉल्ड आसले, क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसलेले रिक्रूट जाले, क्रिमिनल बॅकग्रावंड आसलेल्याचो बॅकग्रावंड चॅक करनासतना तांकां रिक्रूट केले, मर्डरान पुलीस इनवॉल्ड आसले, कॅश फॉर जॉबान पुलीस इनवॉल्ड आसा. काल सुद्दां एकट्याक बूक केला. एस्केप ऑफ क्रिमिनल्सान पुलीस इनवॉल्ड आसा. लेटस्ट इन्सिडंट म्हणल्यार गोंयचो हायस्ट पोस्ट DGPचेर सस्पेंड केल्ले PN एलिगेशन केलें, DGPक ट्रान्सफर केलो. आनी विथ ऑल दीस सिनारियो जर एक्सपेक्ट करता की कोणेच कोणाचेर बोट उखलचें न्हय जाल्यार म्हाका दिसता ही दुर्दैवाची गजाल. आनी BJP रुलिंगान आसतना तांचेर ओनस आसलो टू प्रूव द ऑपोजिशन रॉंग रेदर दॅन मेकिंग बेजलस स्टेटमेंट. गिराक तांचो हे आसा की आर्ग्युमेंट आसा की जेन्ना सेकंड व्हिडिओ आयलो तुमी फर्स्ट व्हिडिओचो सोर्स सोदपा खातीर तुमी तांकां आपयले. सेकंड व्हिडिओ उपरांत तुमी तांचे आपोवन चवकशी केली आफ्टर द अरेस्ट. ते म्हणटा फर्स्ट व्हिडिओची तुमी चवकशी कित्याक करनात? की फर्स्ट व्हिडिओ भितर जे आरोप केल्या ताजी चवकशी करपाची नांवच घेना म्हणटा तो. पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता इन्क्वायरी हो सब्जेक्ट आसता पळय तो मिडियान जायना. तो पुलीस हॅव देअर ओन मेकॅनिझम. कोर्टाच्या मागीर जो नेक्स्ट फेज इज कोर्ट. सो एक म्हणजे म्हाका तरी दिसता खंयच DGPनूय हो स्टेटमेंट दिवना की वी विल नॉट इन्व्हेस्टिगेट. ताणें इतलेंच सांगलें की एज फार एज हीज अंडरस्टँडिंग इज कन्सर्न देर आर नो अदर पुलीस ऑफिसर्स इनवॉल्ड. आणि तुम्ही आज पळया आज SIT जेन्ना आमी लँड ग्रॅबाचेर उलयता, लँड ग्रॅबाचेर जो एकूच म्हाका दिसता पॉलिटिशियन आतां पर्यंत भितर गेला तो काँग्रेसीचो सोशल मिडियाचो चेअरमॅन. आणि आज पर्यंत ताजेर सुनील एकूयदा उलोवना. तो सादो आम आदमी पार्टीचेर अटॅक जालो जाल्यार सुनील येता डिफेन्सान. ताज्या स्वताच्या पार्टीचो सोशल मिडियाचो चेअरमॅन कित्याक जालो तो पाटकराचो क्लोज. तर आज पाटकरान म्हाका दिसता स्टेटमेंट दिवन 1 म्हयनो जालो की द चेअरमॅन वील कम आउट क्लियर. टील डेट ही हॅज नॉट कम आउट क्लियर. आणि मिडियांतले आतां तो जे आपले सोर्सीस सांगता, पुलिसांचे स्वता सोर्सीस सांगता की काँग्रेसवाल्यांनी फोन करून सांगला म्हणून. अरे तो काँग्रेसवालो म्हणून. आणि मिडियाकूय ताणीच सांगपाचें काम केलां. तर आज हांचे इतले डिसग्रंडल्ड आसा. आणि तो जे आतां फाटलें आमी IPSाचेर उलयले ते सांगता 2014 ह्याच आम आदमी पार्टीन सांगिल्लें की इंग्रजांनी सुद्दां जितले लुटुना तितले 10 वर्सांनी काँग्रेसीन आमकां लुटले म्हणून. आज तुम्ही दिल्ली वचून परिस्थिती पळया. दिल्ली आम आदमी काँग्रेस एपॉलॉजी मागना जाल्यार आम आदमी पार्टीन सांगला तांकां इंडिया अलायन्सच नाका. पण हांगा फॉर कन्व्हिनियन्स कित्याक डायवर्ट करता? लेट्स कम टू द टॉपिक. कम टू दिस टॉपिक. आम आदमी पार्टी काँग्रेस इज नॉट द टॉपिक. टॉपिक इज सुलेमान सिद्दीकी. दॅट इज नॉट आम आदमी एंड काँग्रेस पार्टी टॉपिक. टॉपिक इज सुलेमान सिद्दीकी. टॉपिक इज एस्केप फ्रॉम द जेल. डिस्कस दॅट. सुनील लेट हिम फिनिश. या गिरी म्हाका दिसता हांव कितें उलोवपाचें तें सुनील ठरोवंक शकना. प्रमोद समर्थ आसा. पयलीं म्हणजे तुमची जी गुंडागिरी तुम्ही रस्त्यार करता ती स्टुडियोन करूं नाका. आणि आय एम नॉट बाउंड बाय व्हॉट यू से. आय एम बाउंड बाय व्हॉट प्रमोद सेज. अरे बाबा कित्याक अरे तुम्ही सत्तेभार इतले एरोगंट म्हणून तुमकां सत्ता दिनालो. गिरिराज कित्याक गोळ मारता? कित्याक आबूज जाता? मुद्द्याचेर उलय. मुद्द्याचेर उलय बाबा. मुद्द्याचेर उलय. हांवें तुका कित्याक तापता? मुद्द्याचेर उलय मरे. पावलो. अरे बाबा मुद्द्याचेर उलय.
मुद्द्याचेर हांवें तुका उलय. stop केल्लो. हांवें तुका हांव पुलिसाचें मुद्द्याचेर involvement उलयतां. list सांगला. हांव मुद्द्याचेर उलयतां. हांवें पुलिसाचें लिस्ट वाचला. तुजे कडेन आम आदमी पार्टीचे हांवें पुलिसाचें तुजे कडेन आम आदमी टॉपिक पार्टीचे डायवर्ट top करनाका. corner शांत राव, तुका. शांत राव. आमी मुद्द्याचेर अरे उलोवया. शांत हांव उलयतां. Let's discuss म्हजो on the turn. merits. म्हजो turn. Let's उजळटा discuss. तूं. ओके Let's discuss. क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. प्रमोद, हांव रिक्वेस्ट इतलेंच करता. ना जाल्यार हांव ताका उलोवंक दिवचो ना. नो गिरी क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल. ते हय. म्हणटात की तुम्ही तांकां चौकशेक आपयले, पण तुम्ही दुसरी वटेच्यान कोणाक चौकशेक आपयले ना. ताका लागून ते म्हणटा ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचेर तांकां दुबाव आहा. पयलीं म्हणजे जाणे एलिगेशनां केल्या तोच भितर आसा मरे. तांचे आतां ते जे सांगता की तांकां इन्व्हेस्टिगेशनाक आफोना सुलेमानाक भितर आसा. बरें एक सांग म्हाका तूं, एक फ्युजिटीव क्रिमिनल जो भायर सरता, ही वील डू एव्हरीथिंग पॉसिबल. फाल्यां जर काँग्रेसवाले सरकारान आशिल्ले तो तांची नांवां घेत आशिल्लो. हय. पण आज म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय, जर तो पयल्या व्हिडिओन आशिल्ली एलिगेशनां खरी जाल्यार ऑपोजिशनान केल्लो स्क्रिप्ट म्हणून जो सेकंड हातून सांगता तो कित्याक न्हय. तर म्हजें इतलेंच म्हणणें की परत ताचेर एक उत्तर हाणें दिवना. तो म्हणटा पुलिसांक उत्तर दिला. हो व्हिडिओ ऑपोजिशना कडेन पावलो कसो, ताणें तो रिकॉर्ड केलो खंय, आनी तो असो ऑपोजिशनाच्या घरा पावता पेन ड्रायव्ह. म्हणजे इफ दीस इज नॉट सस्पिशियस आनी हाजेर जर मियरली विचारलें जाल्यार कितें चुकीचें आसा. म्हजो इतलोच मुद्दो आसा. दुसरो तुमी म्हणटा पळय की लॉजीक आमकां कितें आसा, देर आर गव्हर्मेंट ऑफिसर्स इनवॉल्ड, देर मायट बी पुलीस इनवॉल्ड. पण हे शेवटाक इन्व्हेस्टिगेशन जर बीजेपीक कितें लिपोवपाचें आशिल्लें, माननीय मुख्यमंत्री सुरू कित्याक करपाचो. बरें, दुसरें आतां तुमी मुद्दम पळया, पयर मिडियानूय तें लार्जली हें केलां. SITच्यो ज्यो केसी आसा ताज्या खातीर स्पेशल कोर्ट ऑन लँड ग्रॅबिंग सुरू जावचें म्हणून आमी हायकोर्टाक बरयलां, आमच्या सरकारान बरयलां. जर आमकां हे मॅटर क्लोज करपाक, म्हणजे आतां तांचें आतां पर्यंत काँग्रेसीचें एलिगेशन कितें आशिल्लें की वी वॉन्ट टू रजिस्टर आनी पुट इट इन कोल्ड स्टोरेज. देन इन नोव्हेंबर वाय वूड गव्हर्मेंट ऑफ गोवा रायट टू द हायकोर्ट की एक स्पेशल कोर्ट तुमी कॉन्स्टिट्यूट करा ओन्ली फॉर लँड ग्रॅब केसीस. दुसरो विशय न्हय हांव येता ताचेर, म्हाका दोन मिनटां दितू. दुसरें तो ताणें येदो म्हणलें की SITचो रिपोर्ट तुवें वाचला जाल्यार हांव काडचो नाशिल्लो. आरे आमी काँग्रेसी भशेन आमकां कितें कन्विनियंट पडटा तेंच उलयना. आय एम स्टील सेयींग की माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी SIT आसूं किंवा कॅश फॉर जॉब्साचें इन्व्हेस्टिगेशन आसूं, वी हॅव नथींग टू हायड. आनी म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन हॅज बीन स्टार्टेड सुओ मोटो. आनी तुका SITचें नांव परत तुका विचारता, जर अशी एकूय केस तुका दिसता, तुमी ऑपोजिशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें SITचेर जाल्ले गैरवेव्हार आमी भायर हाडटले म्हणून, खंय आसा ते. आज सुनील जे उलयता तो गांवार उलयता, ताणें एक सर्वे नंबर दिवन सांगचें खंय देर आर पर्टिक्युलर लकुनाज नाय. सुनील रिस्पॉन्ड तांचो मुद्दो जो आसा पळय तो सादी गजाल की तुमी राजकारण करतात आनी एक पुलिसेन वचून परत आकूत सिद्दीकीक धरून हाडलो, आज तो परत कादयेक आसा. तरी आसतना इन्व्हेस्टिगेशन थंयच उरलां आनी राजकारण चड जालां. पळय, ओवरऑल जर तूं आज कितें घडलें तें पळयत, म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान असो क्रायम ब्रांचांच्या कस्टडींच्यान कोण एक्यूज पळोवंक नासलो. तें बी कसल्या टायमार पळय, जेन्ना एक्सपोजिशन आसलें, जो एक इंटरनॅशनल लेवलाचो इव्हेंट, आनी त्या इव्हेंटाक लागून फूल हेवी पुलीस सेक्युरिटी आसा इन द सरावंडींग एरिया. तो रातचो कितल्यांक पळो, 2 काय 2:30 पळो, 2 काय 2:30 नाकाबंदी नासली रस्त्याचेर. आनी तो जर रायबंदराच्यान जर भायर सरलो जाल्यार ताणें जर नॉर्थाच्यानूय जर बॉर्डर क्रॉस केल्ली ऑर जर सावथाच्यान क्रॉस केल्ली जाल्यार 2 ते 2.5 वरां लागतली आसली ताका बॉर्डर क्रॉस करपाक. हें तरी मान्य करता तूं? 2 ते 2.5 वरां बॉर्डरीचेर मेसेज रिले जावना. बॉर्डर सेक्युरिटी कितें करता आमची बॉर्डरीचेर जे पुलीस चॅकपोस्ट आहा, ट्रान्सपोर्टाचो चॅकपोस्ट आहा, एक्सायजाचे चॅकपोस्ट आहा, हेवी आसा. तूं चोल्ला घाट घे, अनमोड घाट घे, जाय मोल्या चॅकपोस्ट घे, कारवार चॅकपोस्ट घे, तो पोळ्या आमचो चॅकपोस्ट घे, जाल्यार अशे परिस्थितीन तो एस्केप जालो कसो, हाजेर तूं कितें हें काडटा, हिशोब काडूंक शकता. अशें केन्नाच आमी पळयलें ना. एकूच पुलीस आसलो ताका राखपाक. तातूंत दुसरी जी गजाल पळोवपाक वचत जाल्यार सिरियस क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल जो म्हणटा त्या हार्डकोर क्रिमिनलाक लागपाक एकूच पुलीस, आनी ते हार्डकोर क्रिमिनल एस्केप जालो म्हणून कंप्लेनंट कोण केसीचो, कोण कानोळकार म्हणून कॉन्स्टेबल आहा. थोड्या दिसांनी कळटा कितें की तोच गार्ड इन्चार्ज आसलो म्हणून. ही दुर्दशा पुलीस डिपार्टमेंटाच्या लॉ एंड ऑर्डराची. हे गजाली खातीर आमी सांगलेलें की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाक जाय म्हणून. हातून राजकारण करपाचें कांय नासलें. म्हाका सादो प्रश्न गिरिराजाक विचारूंक जाय, जर ही गजाल काँग्रेसच्या राजवटीन जाल्ली, गिरिराज कितें करतलो आसलो काय म्हणून? मागतलो राजिनामो काय मागचो नासलो? तूं काय सत्कार करतलो आसलो पुलिसाचो की पुलीस लोकांच्यान हार्डकोर क्रिमिनल पळो म्हणून आनी एकूच कॉन्स्टेबल भितर इनवॉल्ड आसलो? दुसरो आमी मुद्दो रेज केल्लो की जी CCTV फुटेज आउट जाली ती लिमिटेड आनी सिलेक्टीव CCTV फुटेज. तातूंत तो अमित नायक म्हणटा तो कॉन्स्टेबल एकटोच दिसता, आनी ताजो जर ओवरऑल हावभाव पळयत
जाल्यार अशें दिसता की तो कोणाचे ऑर्डर्स फॉलो करतालो, ताणें ताका नॉर्मली काडला, तो भायर सरला आनी गेला. आनी कित्याक कोणूच दिसूंक ना. थंय 7 मिनटाचो डिले आसा, म्हणल्यार तो लॉकअपांच्यान भायर सरता आनी मेन गेटी कडेन पावता. जाल्यार क्रायम ब्रांच आमी पयले, आमी पावल्या थंय, इतलो टायम ताका कित्याक लागलो? ही पुलिसांनी फूल सीसीटीव्ही फुटेज आज पर्यंत कित्याक आउट करूंक ना? पुलिसांनी डिमांड केल्ले प्रमाणे 11 आनी 12 तारखेची सीसीटीव्ही फुटेज कित्याक आउट करूंक ना? दुसरो म्हणल्यार तुमी जे परत परत सांगता की डीजीपीन सांगलें, हाजो पयले डीजीपीक ट्रान्सफर करचो पडला तुमकां सिरियस एलिगेशन जावन. हांव हे डीजीपीक ब्लेम करना, पण हांव इतलीच गजाल सांगपाक सोदता की जेन्ना आमी तो व्हिडिओ आउट केलो, व्हिडिओ पुलिसांनी दुसरे दिसा आमचे कडल्यान घेतला. डीजीपी रातचो स्टेटमेंट करून मोकळो की नोबडी फ्रॉम पुलीस डिपार्टमेंट इज इनवॉल्ड. हाजे वयल्यान कळटा की यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्व्हेस्टिगेटिंग प्रॉपरली, देन यू वॉन्ट टू गिव्ह क्लीन चिट टू एवरीवन. दिस इज व्हेरी सिंपल. एक जो मुद्दो म्हाका जो इम्पॉर्टंट दिसता जो सुनिलान रेस केला तो म्हणटा दिस नॉट ओन्ली एक्सपोजीस हे क्रायम ब्रांचीतली लॉकअपांतल्यान गेलो, ताका पुलिसानच भायर काडलो, हो एक भाग जालो. दुसरो भाग जालो की वेदर आमची बॉर्डर सेक्युरिटी, वेदर अवर बॉर्डर्स हॅव बिकम पोरस, आणि ह्या इतली टायमा भितर प्रत्येक गजालींतल्यान हो मनीस सुटलो कसो. दीस एक्सपोजीस अँड रेजीस अ लार्जर इशू ऑफ पेट्रोलिंग अँड बॉर्डर सेक्युरिटी. ताजेर म्हाका दिसता 100% आय एग्री की देर हॅज बीन अ मेजर लॅप्स, आनी ताजेर म्हाका दिसता केन्नाच मुख्यमंत्र्यांनी डिनाय करूं ना की दिस इज नॉट समथींग एनीबडी कॅन बी प्राऊड ऑफ. म्हणजे तातूंत लॅप्सीस जाले हे सगळे एग्री करता. एज फार एज आतां एकूच हांव फक्त सुनिलाचो रिस्पॉन्ड करता की तो जे म्हणटा की डीजीपीन तो पेन ड्रायवाक रावलो सुद्दां ना. अरे तुमी घालो न्ही रे गांवार, कारण तुमकां इन्व्हेस्टिगेशन करपाचो तुमचो इंट्रस्टूच नाशिल्लो. तुमकां जाय आशिल्ली ती 15 मिनिट्स ऑफ फेम, आनी जे तुमी केले. जर तुमकां इतलो सिन्सियर आशिल्लो, तुवें सेंट्रल लायब्ररीन येवच्या पयलीं पुलीस हेडक्वॉर्टर्सान वचून तो एक कॉपी दिली जाताली. आनी आय एम नॉट सेईंग यू शूड नॉट हॅव केप्ट अ कॉपी दवरपाची, पण मिडियाक रिलीज करपा फाटल्यान हें फक्त राजकारण आशिल्लें. देर वॉज नो हे ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. दुसरें तो म्हणटा सीसीटीव्ही रिलीज कर, कोणाक कर? सुनील कितें जज ऑफ बॉम्बे हायकोर्ट काय कितें म्हणून? तर म्हाका दिसता खंय तरी एक रॅशनल आसपाक जाय. पण हांव तुजे कडेन कशें आसा, आय कॅनॉट मॅच काँग्रेसीज एरोगन्स. कारण तुवें पयर सादें उलयता आसतना आमच्या आमदारांक तुवें माकड म्हणपा पर्यंत आयलो. हे तुमचे काँग्रेसीचे विरोधक आसतना तुमची स्पीच. हांव इतलेंच सांगता की आज SIT ऑन लँड ग्रॅब आसूं, दॅट वॉज स्टार्टेड एट द बिहेस्ट ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. डिजिटायझेशन ऑफ आर्कायव्स, कारण आर्कायव्साचेर SITच्या त्या रिपोर्टान व्हडलो हे दवरला. बिकॉज द रिकॉर्ड्स वर नॉट डिजिटायज, दे वर रिप्लेस्ड. सो ताजे ऑलरेडी द प्रोसेस हॅज स्टार्टेड. देर सम बजेट अमेंडमेंट्स वील बी मेड. दुसरें जे वेकंट लँड्स आसा ते प्रोटेक्ट करपा खातीर द बिल वॉज ऑलरेडी पास्ड. जे गोवा एस्टेट्स फॉरफिचर एंड बोना वेकन्सी बिल जे 2024 ते ऑलरेडी हॅज बीन पास, सो दॅट इवन द वेकंट लँड विच इज नो मॅन्स लँड कॅन एक्चुअली बी प्रोटेक्टेड. तर म्हजो एकूच सांगपाचो प्रयत्न आसा की फाल्यां ते SIT आसूं किंवा ते कॅश फॉर जॉब्स आसूं, हे प्रत्येक वेळा मुख्यमंत्र्यान म्हणजे कसल्याच गजालीक भियेनासतना पॉलिटिकल प्रेशर दवरिनासतना इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केला. आणि हांव परत विचारता, एक मुद्द्याचें उत्तर सुनिलान परत कन्विनियंटली दिवना की येदो व्हडलो हार्डन क्रिमिनल तो कसो गेलो, हाजें इन्व्हेस्टिगेशन जातलें. आणि आय अग्री इट वॉज अ लॅप्स ऑन द पार्ट ऑफ द पुलीस. पण येद्या व्हडल्या क्रिमिनल सुटना बरोबर काही वरांनी किंवा 2 दिसां भितर तो ऑपोजिशना कडेन तो व्हिडिओ कसो पावयता. आणि इफ दीस डज नॉट रेज सस्पिशन जाल्यार म्हाका दिसता सुनील इज आय डोंट नो वीच वर्ल्ड इज लिव्हिंग इन. ओके सुनील, रिस्पॉन्ड टू दॅट. अँड ऑल्सो वन मोर क्वेश्चन जो गिरिराज परत सांगता आमकां की तो म्हणटा इन्व्हेस्टिगेशन आमी केलें, केसी रजिस्टर आपणी केली म्हणटा, सगळे म्हणटा मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा वेल्यान जालें म्हणटा. इतलें आसून म्हणटा तुमी तांकांच दोश दिता म्हणटा. अरे बाबा, हे सरकारान आतां ते म्हणटा केसी आमी केल्यो, जितल्या लोकांचेर केसी घाल्ल्यो पळय हाजे पयलीं ते आज तांचे मंत्री आहा सरकारान. माविन गुदिन्हूक बरकटयत व्हेल्लो आनी भितर उडयल्लो, ताजे अजून पर्यंत केस चालू आहा. तो आज तांचो मंत्री आहा. तूं तांचे मंत्री पळय मरे, कॅबिनेट पळय, आनी तांचेर हांच्यांनी कितें कितें टिप्पण्यो केल्ल्यो पळय बीजेपीचे लिडरांनी, इन्क्लुडींग गिरिराजान आनी बीजेपीचे लिडर आतां आसलेले आनी नासलेले, ते आज दे आर पार्ट ऑफ देअर गव्हर्मेंट. जाल्यार तो जे आज कितें म्हणटा पळय की तुमी एलिगेशन्स करता, तांच्यांनी बॅकग्रावंड आनी हिस्ट्री पळोवची. कमिंग टू द व्हिडिओ टॉपिक, म्हाका डायवर्ट करपाचो ना टॉपिक. कमिंग टू द व्हिडिओ म्हाका हांवें क्लियरली सांगला, म्हाका अमितान सांगल्या प्रमाणे हांवें वचून ताच्या घरा कडल्यान हाडलो आनी अमितान म्हाका दिसता आपल्या स्टेटमेंटान क्लियरली पुलिशेक मेन्शन केला. आय विल नॉट कमेंट ऑन दॅट व्हिडिओ अमिता कडेन कसो पावलो, कित्याक इट इज पार्ट ऑफ अमित स्टेटमेंट. लेट अमित क्लॅरिफाय वीच ही हॅज ऑलरेडी क्लॅरिफायड टू द पुलीस अँड टू द मिडिया. आतां कमिंग बॅक टू द सब्जेक्ट,
हांगा मुद्दो कितें आसलो तो व्हिडिओ तरी आयलो ताणें नांवां घेतली सगळें बरें आसा आज गव्हर्मेंट हांगा हे सायडीन तो सुलेमान सिद्दीकीक धरता ताजो व्हिडिओ एक मिडिया हावजांच्यान फटकून आवट जाता ताजो सोर्स कोण अजून पर्यंत विचारना मुख्यमंत्री चुकून सांगून मोकळो जाता की ताका 2 दीस पयलीं धरलेलो तो कितें आतंकवादी म्हणून डिक्लेअर केल्लो की ताका धरून सामको नॅशनल सेक्युरिटीक थ्रेट आसून ताका डिक्लेअरूच करूंक ना 2 दीस कित्याक डिक्लेअर करूंक ना हांगा पाकीट राव रे म्हाका उलोवपा दी पाकीट माराक 100% हांगा पाकीट माराक धरल्यार हे 10 लोक उबे रावता आनी फोटो मारता मरे की आमी धरलो पाकीट माराक म्हणून येदो व्हडलो हाडण क्रिमिनलाक धरलो तुमी 2 दीस जाले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता 3 दीस जालो म्हणून IPS ऑफिसर सांगता कित्याक डिक्लेअर करूंक ना आमी ताका धरलो म्हणून कित्याक आमी वतले आसले ताका AK-47 घेवन सोडपाक हाजेर उत्तर दिया तुमी ताका धरलो आनी ताजे कडल्यान तो दुसरो व्हिडिओ काडून घेतलो आनी देवाचे कृपेन तें दृश्यम पिक्चर जें तयार करपाचें केल्लें जशें सरकार फ्लॉप चलयता तें पिक्चर रिलीज जाताच फ्लॉप जालें कित्याक ते व्हिडिओन ताणें सांगलें सिद्दीकीन की आपल्याक अमित पालेकारान 17 तारखेक सांगलेलें की BJPच्या आमदाराचें आनी पुलिसांचें नांव घे म्हणून तो व्हिडिओ आमी आउट केल्लो 15 तारखेक पिक्चर काडटाच फ्लॉप जालें हांचें कित्याक सत्यमेव जयते निमाणे आनी फटिंगपणां जी आसता पळय ते अशी भायर सरता ओके ते म्हणटात गिरिराज बाब की तुमी तेंच केलें राजकारण केलें म्हणटात ते तुमी ताका पयलीं अरेस्ट केलो कस्टडी आसतना व्हिडिओ रेकॉर्ड करून घेतलो कारण तांचेर मांड मारपाक जाय आशिल्लें म्हणटा तुमकां नाही हांव तुमकां परत सांगता की जो पळून गेलो ताका परत धरप म्हाका दिसता हे पुलिसेक दिस इज कमेंडेबल आनी दुसरें म्हणजे जे आसा की ताका जर BJP हॅड एनीथींग टू हायड म्हाका दिसता इतले प्रयत्न जावचे नाशिल्ले दुसरे दोनूच गजाली सांगता ताणें एक गजाल आतां ताणें डायवर्ट करून म्हणली की आमी कोणाचेर केसी घाल्ल्यो आमी ज्याचेर कोणाचेर केसी घाल्या ते आज आमचे कडेन सुद्दां आसले एकूय केस विड्रॉ जावना जर विड्रॉ जाल्ली आसत जाल्यार म्हाका दिसता सुनिलान दाखोवची आनी दुसरें तो CCTV रिलीज कर म्हणटा पण तोच मनीस जो फक्त पेन ड्रायव्ह घेवन आपणे लोकांक दिली अरे म्हणजे तुमी अक्कल आपली वापरप ना अमित म्हणजे इज आम आदमी पार्टी गिविंग इन्स्ट्रक्शन्स टू काँग्रेस की काँग्रेस इतली पंक्चर जाल्या की आम आदमी पार्टी स्टेपनी काय काँग्रेस हॅज बिकम आम आदमी पार्टी स्टेपनी म्हाका इतलेंच ताका सांगपाक जाय की तो CCTV मागच्या पयलीं तो व्हिडिओ कसो आयलो तो सांग मरे कारण व्हिडिओ शेवटाक अल्टिमेटली रिलीज सुनिलान केला मिडियाक आणि जर सोर्स खबर ना जर सोर्स खबर ना जाल्यार तो मागीर रिलीज कित्याक करप तर म्हाका इतलेंच दिसता की राजकारण करचें न्हय आज जाला कशें तांचे जे आतां तो जे आमकां पिक्चर म्हणटा पळय हांणी डायरेक्ट केल्लें पिक्चर ते समहाव एज फ्लॉप खरें हांवें तुका येदो सांगलें तशें तांणी सुलेमानाक दूद घाल्लें तो आतां हांकांच चाबला म्हणून हांकां दुखता आनी सुलेमान एरेस्ट जावचो न्हय म्हणून म्हाका दिसता तांणी देवा कडेन साकडे घाले आसतले विथ सुलेमान्स एरेस्ट तांचो जो BJPक टार्गेट करपाचो प्रयत्न आशिल्लो दॅट हॅज फेल्ड तर हांव इतलेंच सांगता SIT आसूं किंवा कॅश वर्कशॉप्स आसूं डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान एकटोय सुटचो ना तो मागीर काँग्रेसचो सोशल मिडिया चेअरमॅनूय आसल्या जाता कोणाकूच कोण सुटका ना बरें म्हाका सुनील फायनल एक गजाल सांगा तुमची आतां अपेक्षा कितें तो गिरिराज तर म्हणटा तुमी ताका परत धरून हाडलो म्हण तुमी खंय तांचे अभिनंदनूच करनात अभिनंदन करनासतना अजून फक्त टिकाच करता सो हांव फायनल कितें विचारता की तुमची अपेक्षा कितें तांचे कडच्यान पळय आज ही खरी डिबेट जी जाल्या की इन्व्हेस्टिगेशनाचें राजकारण काय राजकारणाचें इन्व्हेस्टिगेशन हाजे परस बरें जातलें आसलें जर तुवें जर डिबेट केल्ली ओवरऑल की असो हार्डन क्रिमिनल असो पळून वचूंक शकता काय म्हणून आनी वचून मागीर राव तो इतलो इजी गजाल ना हार्डकोर क्रिमिनल पळून बॉर्डर क्रॉस करून 2.5 वरां लागून बॉर्डर क्रॉस केली वाटेर खंयच नाकाबंदी आसली टॉपिक ऑफ डिस्कशन अँड डिबेट शुड हॅव बीन की वेदर लॉ अँड ऑर्डर इन द स्टेट हॅज फेल्ड पण अनफॉर्च्युनेटली तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन जावंक ना इवन हांव तुमचे राउंड टेबल पळयतालो ताजेरूय टू सम एक्सटेंट तो डिस्कशन जाल्लें पण आज जेन्ना हांव सांगता आज तो क्रिमिनल तो हार्डकोर क्रिमिनल सुलेमान सिद्दीकी जो पळून गेलो आनी तो पळून आयलो हातून कोणाचें अभिनंदन करपाचें हें ना ताणें भायर वचून हांकां एक्सपोज केलें तांच्यांनी नाक तोंड दाबून ताका कसो तरी हाडलो परतो बट एट द सेम टायम अशें हांचे खूब जाण पळून गेल्ले हांचो मायकल गेल्लो पळून पळय ताका तांच्यांनी परतो हाडलो आतां कोणाचें अभिनंदन करपाचें मायकलाचें करपाचें काय BJPचें करपाचें तें सांग हें सिमिलर तें बरें फायनल म्हाका गिरिराज सांगात ते म्हणटात हो फक्त एक सुलेमानाचो प्रश्न न्ही हो लॉ अँड ऑर्डरीचो प्रश्न हातूंतल्यान लॉ अँड ऑर्डरीचें सिच्युएशन एक्सपोज जालां म्हणटात नाही म्हाका दिसता जर ताणें येदो SIT रिपोर्ट जो ताणें क्लेम केलो आपणें वाचला म्हणून तो जर ताणें खरोच वाचिल्लो आनी तातूंत जर ताका कितें डिविएशन दिशिल्लें हांवें येदो एक प्रश्न ताका विचारलेलो की तूं म्हाका एक सिरियल नंबर किंवा खंयचो सर्वे नंबर सांगचो जंय वेर यू फील द इन्व्हेस्टिगेशन इज नॉट प्रॉपर ताजेर काँग्रेसी कडल्यानूय उत्तर ना आनी आम आदमी पार्टी कडल्यानूय उत्तर येवना एज फार एज द लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इज कन्सर्न म्हाका दिसता एज फार एज सुलेमान्स रनिंग अवे वॉज कन्सर्न
CM हिमसेल्फ हॅज अग्रीड की देर आर लॅप्सीस दॅट विल बी इन्व्हेस्टिगेटेड. आणि ताणें जो सांगलो की कोण तरी कॉन्स्टेबल कंप्लेन करता आनी मागीर तो सस्पेंड जालो, दॅट मिन्स द इन्व्हेस्टिगेशन हॅज बीन स्टार्टेड की जो ड्युटीर आशिल्लो ताका सस्पेंड जाला आनी नाव यू वील सी सिरीज ऑफ एक्शन्स. पण एकूच हांव सांगता की इट कॅनॉट बी अ मिडिया ट्रायल. आनी जर SITचेर आमकां कितेंच लिपोवपाचें आशिल्लें जाल्यार आमी हायकोर्टाक वचून स्पेशल कोर्ट इस्टॅब्लीश करपाची रिक्वेस्ट करचें नाशिल्लें. कारण तुमकां BJPचेर विश्वास ना हें कळटा आनी तो तुमकां केन्ना आसोच ना, कारण भितर तुमचो कितें म्हणटा तें तुमचें कंपल्शन. पण एटलिस्ट ज्युडिशियरीचेर विश्वास दवरा, इतलेंच हांव काँग्रेसी कडेन मागता. हांव इतलेंच थांबते एकाच हाजेर की सामान्य मनशाक कितें जाय, सामान्य मनशाक तो लॉ एंड ऑर्डराचेर विश्वास जाय आनी आपल्यो यंत्रणा काम करतात हे हाजी एक सामकें एक सॅटिस्फॅक्शन जाय. म्हाका दिसता ह्या हातूंत भितर हो कॉन्फिडन्स जो हारलो सुलेमानाक परत धरून हाडटगीर बरें दिसलें. पूण दोगूय पॅनलिस्ट एक एग्री करतात की अजून कांय प्रश्नांची उत्तरां मेळची आसात आनी ती इन्व्हेस्टिगेशनांतल्यानूय मेळपाक शकतात. तें सारकें जावचें इतलीच म्हाका दिसता सामान्य गोंयकाराची आज अपेक्षा आसतली. हांव इतल्याचेर थांबतां. सुनील बाब, गिरिराज बाब आयले, इतले बरे तरेन हो विशय मांडलो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता.